दीस सोमार जुनाची 1 तारीख 2026. पहिले मसाब सा पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतले मसाब अध्याय 1 वोळ 2-7 पर्यंत. भावा भयणीनो, देवाक आनी आमच्या सोम्याक तुमी वळखले वरवीं अधिक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज आशिल्लें सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यान. हाचे वरवीं कुसत्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांतावन सुटून देवाच्या सैमाचे तुमी वांटले जायशें केलां. हेच पासत तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें. तुमच्या भावार्थाक शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायेक स्वनियंत्रणाक सोंसणीकाय आनी सोंसणीकायेक भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायेक मायामोग मेळोंक जाय. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 91 1-2 14-15b 15c-16. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. जो कोण महोन्नताच्या सावळेंत जियेता आनी सर्वशक्तिवन देवाच्या आसऱ्याखाल रावता, तो म्हणटा, तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजें खोडाप. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. ताचो मोग म्हजेर ताणें ओतला, ताका हांव निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारतना आबळे आसा म्हणून जाप दितलो. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. हांव ताका वाटायतलों आनी महिमेवंत करतलों. लांब आवक दिवन हांव ताका दादोशी करतलों. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलों. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जेजू क्रिस्ता, विश्वासी साक्षीदारा, मेल्ल्यांतलो प्रथम उठलेल्या, तुवें आमचो मोग करून तुज्या रक्तान आमची पदकां धुवन काडलाय. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 12 वोळ 1-12 पर्यंत. उपरांत जेजू तांचे लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. तो म्हणालो, एका मनशान एक दाखमळो लायलो. ताचे भोंवती ताणें वोय घाली आनी फळांचो रोस काडूंक घाण्या फोंडू खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मळो व्हंकलांच्या गिणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. दाखो खुणसो वेळ येतस गेणी बाबतीं मेळोंक आशिल्ल्या फळांचो वांटो वसूल करच्याक ताणें एक साकराक व्हंकलां सरशीं धाडलो. पूण व्हंकलांनी ताका धर्न मारलो आनी रित्या हातांनी ताका फाटीं धाडलो. धन्यान परत्यान तांचे सरशीं आनी एक साकराक धाडलो. पूण तांणी ताची तकली फोडली आनी ताचे विकलाप केले. धन्यान परत्यान आनी एकल्याक धाडलो आनी ताका ताणें जिवेशींच मारलो तरी हेरां साबारांक ताणें धाडले. पूण व्हंकल्यांच्यांनी थोड्यांक धन मारलें आनी हेरांक लगाड काडले. शेकी ताणें धाडूंक उरलो म्हळ्यार एकलोसो, ताचो चड मोगाचो पूत. म्हज्या पुताक म्हणी ते मर्याद दितले म्हणून चिंतून ताणें ताका ताचे सरशीं धाडलो. पूण ते व्हंकल्यांचे एकामेका लागीं म्हणाले, आळे हो सगळ्या दायजाचो वारेसदार, येया ताका आमी लगाड काडया आनी ताचें दायज आमचेंच जातलें.
आनी ताका दाणी धरन जिवेशी मारलो आनी ताचे मोडे दाकामोळाच्या भायर उडयले. आनी आतां त्या दाकामोळ्याचो धनी कितें करीत म्हणून तुमी चिंतात? तो येतलो आनी त्या वखलांच्यांक नाश करतलो आनी आपलो दाकामोळो हेरांक घेणेक दितलो. पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलें तुमी वाचलां न्ही? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलेलो फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें. आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. ही वपार आपणाक कस मारली म्हूण तें समजलें. ताका ते कैद करते आसले, पूण लोकांची तांकां भिरांत दिसली देखून ताका सोडते चलतच रावले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. दाकामोळ्यांतल्या वखलांची वपार आमकां देवाचें उदारपण आनी सोंसणीकाय दाखोवन दिता. हे वपारीन 2 संगती आमचें गमान वडटात. पयलें, दाकामोळ्यांतल्या वखलांची पातयेणी. जर आमी धन्याच्या साकरांक आनी पुताक लगाड करता तर हो सगळो दाकामोळो आमचो करून घेता. जशें उत्पत्ती ग्रंथांत सर्प आदाम आनी एवेक नाडटा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना देवा सारकी तुमी जातल्यात. दुसरें, वखलां विसरलीं की हो दाकामोळो तांचो न्हयच. ती केवल काम करूंक आयिल्लीं आनी जें कितें धन्याक दिवंक आसा तें वेळार पावीत करूंक जाय म्हणलें सत. आपणाच्या कामाचो फळ देखतना भूंय आनी काम दिल्ल्या धन्याचो तांकां उगडास विसरलो. जें कितें आमचें म्हणलें आसा तें सर्व देवाच्या उदारपणान आमकां लाबिल्लें. ह्या संवसारांत आमकां लाबिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळन ताचे लेख विश्वासीपणी धन्याक दिवंक सुखान आसतना देवाचें उदारपण आनी सोंसणीकाय हेरांतय दाखोवया.